गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. वाडती म्हारगाय आनी बेरोजगारीच्या प्रश्नावयल्यान भारतीय मजदूर संघान तिडक उक्तायल्या. म्हारगाय बेगीनूच नियंत्रणात हाडा, नाजाल्यार कामगार दिसा निमतान देशभर आमी धरणे आंदोलन करतले, मजदूर संघान शिटकावणी दिल्या. मजदूर संघान बुधवारा उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयले. म्हारगायेचेर नियंत्रण हाडपाचें निवेदन प्रधानमंत्र्याकडे पावोवपाचें आनी तांच्यो मागण्यो तांणी तांच्या मुखार मांडच्यो अशें आव्हानय तांणी केलां. आमच्या भारतीय मजदूर संघान जी नॅशनल एक्झिक्युटीव मिटींग जाल्ली अयोध्या, त्या अयोध्याच्या मिटिंगेन अशें ठरयलेलें आसा की सबंद देशभर म्हारगाई जी वाडलेली आसा त्या म्हारगाई विरोधी आंदोलन आनी निवेदन हे दिवपाचें ते मिटींग ठरलेलें आसात. तेज्या खातीर आमी गोंयान हो एक कार्यक्रम आमी आयज केल्लो आसा. माननीय जिल्हाधिकारी हांकां आयज आमी निवेदन दिल्लें आसा. तें निवेदन प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां धाडपा खातीर तेंचे कडेन दिल्लें आसा. तर ते तेंच्यांनी स्विकारलेलें आसा आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलें की आमी तें निवेदन धाडटा. बरें, म्हारगाई हे तर आयज सबंद सिलिंडर वाडलेले आसा, खाद्य तेल आसा आनी इतर जे वस्तू आसात ते आयज भरमसार वाडलेले आसा. आणि त्याच बरोबर बेरोजगार सुद्धा वाढलेले आसा. काही कंपन्यांचे कामगार आयज घरार बसयलेले असतात, तांकां थोड्यांक पगार ना. त्याच प्रमाणे हे जी म्हारगाई आसा तर ही म्हारगाई देंवोवपाक आयज केंद्र सरकार आणि राज्य सरकाराक आपला जो टॅक्स आसा तो टॅक्स तेंच्यांनी कमी करू शकता, पण तेंच्यांनी तो करूंक ना. तर ह्याच्या खातीर आमचं जे आंदोलन आसा आणि जर समजा पुढे आमचे एक 17 तारखे उपरांत सुद्धा आमचे जे कामगार दिन आसा, विश्व हिंदू विश्वकर्मा जयंती, त्याच्या उपरांत सुद्धा आमचो एक कार्यक्रम आसतलो आंदोलन करपाचो. पण आता सध्या आम्ही म्हारगाई विरोधी आंदोलन जे मेमोरंडम दिला तो एक आमचो आयचो कार्यक्रम आसा. संपूर्ण देशभर भारतीय मजदूर संघातर्फे आज महागाई विरोधी दिन पाळला जातो आहे आणि या निमित्ताने संपूर्ण देशभर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर मोठ्या प्रमाणात धरणं आंदोलन करून आपला रोष भारतीय मजदूर संघ प्रकट करतो आहे. या प्रकट करत असताना जी वाढलेली बेकारी आहे, बेरोजगारी आहे, बंद झालेल्या कंपन्या आहेत, याचा शासनाला कुठेतरी जाग यावी यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना निवेदन देऊन त्यांना जाग आणण्याचं भारतीय मजदूर संघ काम करतो आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने जी वाढलेली बेकारी आहे, बेरोजगारी आहे, कोविड-19च्या परिस्थितीत जे काय बेकार लोक झालेले आहेत, कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत, या परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारने याची दखल घ्यावी आणि लवकरात लवकर ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी बेरोजगार आणि असंघटित कामगारांना पुन्हा एकदा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी अंमलबजावणी करणे. अन्यथा आगामी काळात भारतीय मजदूर संघ याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करून केंद्र आणि राज्य सरकारला जाग आणेल, असा या प्रसंगी मी भारतीय मजदूर संघ जिल्हा प्रदेश संघटन मंत्री म्हणून इशारा देतो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी कामगारांक सरकारान न्याय दिवचो. 5 वर्सां परस चड तेंप काम करपी कामगारांक सेवेत कायम करचे, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागणी केल्या. म्हारगाये आड पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करप्यांचेर लाठीचार्ज करपाचे घडणुकेचोय ताणें निशेध केलो. तशेंच हेर गजालींचेरूय ताणें सरकाराचेर फोग काडलो. Every day in the newspapers we see that so many jobs will be there, so many jobs have been created, and many people come to us with their interview letters. Very nice, we are happy, because this government, every time the elections come close, they regularize mining, they give jobs, but soon after election, they forget. One thing I will tell the Chief Minister and also Minister for Health, Minister for Power, all these ministers I want to remind
there are hundreds of goons and youth who are working in various departments. Some of them over 5 years, some of them 3 years. They are as work charges or contract basis. I would request the government, you people are elected by the public, please make sure that all these who have been working for 5 years and above should be regularized, even though you have to call them and have interview. But see that they are regularized. And don't take new people and keep them aside after working for 5 years. I've been also chief minister. When I was there, I regularized all those who have worked for 5 years and above. So I hope you will not take them for a ride by calling them, giving them false promises, by calling them for interview and regularize somebody else. Second thing, so we had floods, and it is unfortunate, especially in Muscat, because of that water from the dam. So it was totally inundated. Many poor people, they may be mud houses, their houses collapsed. Up to now, many of them have not been given money to rebuild their houses or part of the houses, especially in Nanus. The other day I read in the paper, I want to tell the Chief Minister and others, you all are not doing a favor to the notice of the government. I don't know what is wrong with BJP at the center and also here. Yesterday our youth, they were lathi charged, and most of the police were without their names, except the device P. I want to ask them, what is this democracy? See the price of gas cylinder, see the price of petrol, and based on the price of petrol, everything, all other things, they revolve around the price of petrol. Commodities go up, everything goes up, and this government has closed the eyes. I remember when Congress government was there, if 1 rupee was increased, they would come on the road. Today the prices have nearly touched 100, in some places is beyond. Gas cylinders has come to 800 and odd, the other day they increased 25 rupees. I don't know why the government is blind and deaf to the feelings of the people. Please open your eyes. Elections will come, that time the Congress party will show them. But that is secondary. There is time for election. Till then, don't provoke people. Till then, don't make people suffer. Because if whether you are elected or you are the borrowed government from Congress, it is your duty to look after the people of this state. कोरोना महामारीचो धोको लक्षात घेऊन नेमांक पाळो दीत दिवचल पालिकेन चवथीचो बाजार भरयला. वेपाऱ्यां खातीर मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात. दोनूय डोस घेतिल्ल्या वेपाऱ्यांकूच बाजारात बसपाक दिला. नगराध्यक्ष पुंडलीक फळारीन ह्या विशीं माहिती दिली. ह्या नदी वेपाऱ्यांक भायर बसयताले, पूण आतां तांकां मार्केटात सुवात दिल्या. दर एका वेपाऱ्याक मार्केटात जागो मापून दिला. तशेंच कोरोना महामारीचे नेम पाळून वेपाऱ्यांनी वेवसाय करचो अशें आवाहनय पालिकेन केलां. पयल्यान पयलीं नमस्कार तुमकां सगळ्या बिचोलकारांक. आमी ह्या फावटी कोवीड पॅन्डेमिकाचे ध्यानान धरून आमी सगळे कॉन्सिल आमचे बसून आमी सीओक बीन घेवन आमी एक मिटींग केल्ली की कशें आमी कितें करपाचें, कशें अरेंजमेंट करपाचें. त्या प्रमाणे आमी जागे मार्कींग केल्या आनी जवळ जवळ 300 वयर आमी जागे आमी मार्क केल्या. इन बिटवीन डिस्टन्स आमी 1 मीटर सोडला, म्हणजे डिस्टन्स मेंटेन करून आमी हे मार्कींग केल्लेलें आसा. सो दॅट मातशें आमी आमचे तरेन खबरदारी घेवचीच पडटली आमकां, कित्याक केसीस परत आमी वाडोवंक दिवपाक जायना. कित्याक सेकंड वेवाक आमी पळयलां कशें कितके सगळ्यांक
त्रास जाले ते आमचे तरेन बिचोली म्युनिसिपालिटी तरेन आमी स्पिकर म्हणजे अवेअर करपाक आमचे SOP पाळा म्हणून सगळे आमी अनाउन्समेंट आमचे चालूच आसतले त्याच बरोबर आमी कॅमेराय लायल्या सो दॅट सगळ्यांची नजर आसतली आमचे स्टाफ आसतले आमचे म्हणजे पुलिसूय आसतले म्हणजे वॉच दवरपाक की मास्क सारके घातला काय ना सगळें पळोवपाक आमी प्रयत्न करतले म्हणजे सगळे म्हणजे सुरळीत जावचे आनी सगळ्यांक केसीस वाडच्यो न्हू कित्याक डेल्टा वेरियंट येयल्लो आसा त्या खातीर सगळ्या बिचोलकारांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हो सण इजी घेवचो न्हू की खूब आमकां सांबाळून आपलो जीव सांबाळून आमकां गणेश चतुर्थी आमची ही साजरी करची पडटली सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जी SOPs आसा ती मातशी पाळा म्हणजे नाकार मास्क सारके घाला आनी गर्दी आसतलीच आमी जाणा म्हणून प्रयत्न करा की आपूण आपलो जीव सांबाळपाचो प्रयत्न करता की की हे वाडचें न्हू म्हणजे आमी पयलींच हे सांगलां की जे विक्रेते आसा पळय गोंयकारांनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी वॅक्सीन घेतलेलें आसा जे भायले येतले पळय वेंडर्स तेंच्या खातीर आमी मातशें स्ट्रिक्ट केलां की खबर ना तेंच्यांनी वॅक्सीन घेतला काय ना तें म्हणून आमी एक खबरदारी घेतल्या सगळ्यांनी मेळोन कौन्सिलान मेळोन की मातशे प्रयत्न करता आमी तेंच्यांनी वॅक्सीन घेवनी म्हणजे आमी लॉंग बॅक आमी पेपरार आमी हे केल्ले न्यूज घातलेली की दोन्ही वॅक्सीन आसल्यारूच आमी थंय बसोंक दितले म्हणून ओके सामाजिक अंतर दवरून व्यवसाय करपाचें आवाहन पालिकेन वेपाऱ्यांक केलां वेपाऱ्यांची झगडी टाळपा खातीर हे फावट बरें नियोजन केल्ल्याचें एका वेपाऱ्यान सांगलें बाजार आसा न्ही तुमकां म्युन्सिपालिटीन कितें अरेंजमेंट करून दिला बाजारात अरेंजमेंट म्हणजे आमकां जागो सारको मेजून दिला आनी डिस्टन्स दवरला आमकां आनी दुसरें म्हणजे कोविडाची हे दाखयल्या शिवाय आमकां हे दिवंक ना जागो दिवंक ना हे बसपाक आनी हे फावटी बरें हे केलां नाल्यार झगड्यो जाताल्यो आनी कितें जातालें तें जावंक ना आतां तुमी सॅटिस्फाय आसा हे मेजला तितून जागो तुमकां पावता तो हय ना आतां तितून आमी एडजस्ट करता पावना जागो पूण आमी एडजस्ट करता कित्याक सांग सगळ्यांकूच जाय न्हू सगळेच जाणांक बाजार करूंक जाय आनी कितें आमी म्हणजे आमचेच चिंतिना दुसऱ्यांचेय चिंतता तुका कितें दिसता की हो बाजार आतां मार्केटान हाडला ह्या वर्सा हे भाजी आसलो तेजे बद्दल खूब कितें बरें केलें खूब बरें केलें सगळ्यांक बरें पडलें दुकानवाल्यांकूय बरें पडलें सगळ्यांक बरें पडलें कित्याक नाजाल्यार आमी काय हेवटेन तेवटेन बसयतालीं मागीर सगळ्या दुकानदारांची धानल आमची धानल आनी वाट लागताली जीव सामको जाम पडटालो आमचो म्हणून आमी मातशी सुशेगाद आसा न्ही आतां ही बाजारान लोक येतले तांकां तुमी कितें म्हणटली की गर्दी बी करूं करूंक दिवची ना आमी आमचे खूप फुड्यान रावले आमी पयस पयस राव म्हणटले म्हणजे हांव तर म्हणटात अशी पण आनीक आमी अशी कोणाकूय सांगतली गर्दी करूं नाका आनी कितें करूं नाका अशी आतां शॉप दिता तुमकां हें मागला तुमचें वॅक्सीन आसा काय विचारलेलें हय हय वॅक्सिनाची पयल्या आमकां जागो दिवंक ना गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार अवर लेडी ऑफ वेलंकनी जिका भलायकेची सायबीण अशें म्हणटात तिचे फेस्त आयतारा पुराय गोंयानूच न्हय तर अख्ख्या संवसारांत मनयले वेगवेगळ्या धर्माच्या भाविकांनी व्हडा श्रद्धा भावनेन सायबिणीची प्रार्थना केली वेगवेगळ्या कपेलांनी तशेंच चर्चींनी ह्या निमतान खाशेल्या प्रार्थनांचें आयोजन केल्लें पळयात अवर लेडी ऑफ वेलंकणी संवसारभराच्या भाविकांचे प्रेरणास्थान वेलंकणीक भलायकेची सायबीण अशें म्हणून पाचारतात नोवेना जाल्या उपरांत गोंयभरच्या चर्चींतल्यान भाविकांनी तिका नमन केलें बरे भलायके खातीर प्रार्थना केल्यो आपापल्या मनात आदरभाव दवरून सान भुरग्यां पासून ते जाणट्यां मेरेन जायत्या भाविकांनी वेलंकणीक फुलां आनी मेनवाती पेटोवन तिचे विशीं श्रद्धा उक्तायली आयज आमकां सगळ्यांक खुशालकायेचो दीस आनी कित्याक सगळ्यांक आमकां आमच्या जल्माचो दीस खुशालकायेचो आनी आयज ही आमची खुशालकाय केरीत दुपेट आनी कित्याक आमचे सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस आनी हो सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस मनयतना केरीत भाशेन सगळ्या आवयांक वेगवेगळो दीस एक आवय जावन आसा कुटुंबाची राणी एक आवय जावन आसा सुरक्षा सेक्युरिटी जेन्ना आवय आहा तुवें भंय ना आवय जावन आसा कुटुंबांत सोबिताय हाडपी आयज सगळ्या आवयांचो उगडास करतना पयले सुवातेर आमी सगळीं
सर्गींच्या आवयक तर मान दिवंक सोदतात, आमी सगळीं आमचे संवसारी आवयक मान दिवंक शिकया, ताका रेस्पेक्ट दिवया. जायते फावटी आतांच्या समाजान आमी तर नदर मारीत कितल्यो आवयो दुखांनी रडटात. आनी कित्याक थोडे फावटी एक सुरी जी येता त्या पासून भुरगीं नाय फादर आसलीं सगळीं गेलीं. जायते फावटी थोड्यो आवयो रडटात, भुरगीं आसून आवय बापायक त्रास दिता, फावो तो मान रेस्पेक्ट दिना. हांव खेरीत आयज आमच्या तरणाट्यांक भुरग्यांक उलो मारतलो आसता. आवय बापायक जो मनीस मान दिता, आवय बापायक मानान रेस्पेक्टान लेखता, तो जेजू सांगता लांब आवक जियेतो. तर प्रितीच्या बरी बाबा आमच्या संवसारी आवय बापायक मान दिवन आयज हे परबेस मुयार सर्गीच्या आवयक आमी मान दिवंक शिकया. तिचे मजतीन आमचे सगळ्यांचेर आयज खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. सायबा, बायलनकानी सायबिणीचे मजतीन ओ मूज सायबिणीचे मजतीन आमचेर भरपूर आशिर्वाद घाल आनी आमकां सदां खुशाल दवर. एकूच खेरीत मागणी आयज आमी हात जोडून देवा लागीं करुया. सायबीण मांयचे मजतीन कोरोना वायरस, कोरोना-19 ही महामारी पिडा बेगीनूच पयस जावं आनी दुसऱ्योय ज्यो पिडा आसात त्यो पयस जावं आमकां देवान बरे भलायकेन सगळ्यांक राखून सांबाळून हेच म्हजें आवडे. देवान आमचेर भरपूर सायबीण मांयचे मजतीन आशिर्वाद घालचो हेंच आमचें आवडे. सगळ्यांक खुशाल बरी परब देव बरें. हे हांगा फोर्थ पिलर वेलेंकिनी सायबिणीचे कपेल. आयज तिच्या जल्माचो दीस जावन आसा. आयज आमी ह्या जल्माच्या दिसाक सांताक्रूज चर्चीन मीस भेटयला. जायतो लोक आसलो, बरें दिसलें. आतां तशें हे वाटेर सगळे लोक येता वयता, सगळे वाती लायता, कितलो भावार्थान लोक भितर करून पांयां पडटा. आनी सांजे आयज आमची लादीन आसा. आतां ह्या परबेच्या दिसाक खूब लोक येवचो आनी वचून खूब भावार्थ वाडोवचो. आनी हे जे लोक हांगा वावुरता तांकां सगळ्यांक एकवटान आनी मोगान ही परबी सदांच आनी नोवेना करपाक सायबीण मांयचो आदार दिवचो म्हूण मागता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज जावन आसा परब आमचे वालाकीन सायबिणीची जल्माचो दीस आयज. ह्या जल्माच्या दिसाक आमची काळजां उमेदीन मुरगोडटा. आयज आनी जायतीं वर्सां हे सुवातेक आमी हिंगा येता. पयलीं जालीं 25 वर्सां सुमार हो एक ल्हान फुरीस आसलो आनी ह्या फुरसाक आमी लादाई करतालीं. आनी हो फुरीस वाडोन इलो पयलो लोक 50, 100, 150 लोक जावंक लागलो. आनी हो ह्या सुवातेर पावना जालें तेन्ना एक कोणें बऱ्या देखणारान एक सायबीण माय हाडली, वालेकीर सायबिणी, आनी ह्या फुरसाचेर दवरली. आनी त्या दिसा सावन हें सायबिणीचें देवस्थान वाडत आनी चडत गेलें. आयज सुमार जालीं 25 वर्सां मायज आमी हिंगा एकठांय जाता ह्या मंदिरान. आनी हें मंदीर ह्या 10 जाणांच्या मागण्यांनी हें मंदीर आमी व्हडलें केलें, वाडयलें. आनी तरी आसतना इतलो लोक हिंगा जाता तरी हें मंदीर आमकां पावना. ही सायबिणी माय, वालेकीर सायबिणी माय ह्या सुवातेर आसा. आनी हे आमची भाव भयणां जीं कामाक वयता, पणजे वयता, मडगांव वयता, तेन्ना सगळीं ताका नमस्कार करता, मागता तिच्या लागीं आदार आमकां. आनी शें पळय हें मागता, सायबिणी कडेन मागता, सायबिणी माय दिल्या शिवाय रावना. जायत्यो मिलाग्री आनी वजपां आनी हिंगा घडलेलीं आसा. आनी जायतीं कोणाक सर्वीस ना ताका सर्वीस दिल्या, कोण दुयेंत आसा ताका बरें केलां. जायतें बरें हे सायबिणी मायन केलां. हे पासत हे सायबिणी माय आमी सदांच वाखाणटा आनी आर्गां दिता. कित्याक सायबिणी माय जावन आसा आमची माय, सगळ्यांची माय. जेजू आमकां तेणी दिलो आनी ही आसा सायबिणी माय आनी हो आसा जेजू तुजो पूत, तेजी आमी वाखाणटा. कोणी मागता इतलीं वर्सां जालीं हो आमचें बरे भाशेन आमचें फंक्शन सोबयता. आनी इतलीं वर्सां जालीं आमी सोबयता. पूण त्या पासत आमी सायबिणी कोणा मागता आमचो एकूच आमी भावपण
सदांच आमची आशय आनी साहेब मागीर आमकां सगळ्यांक खुशालकायेन दवरचें, वायट विघ्नांतल्यान आमकां निवारचें आनी देवस्थान साहेबांचें वालेकेचें वाडो आनी चड म्हूण हें जावन आसा आमचें खालतें मागणें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंयांत चवथीच्या दुसऱ्या दिसा मेरेन पावस आसपाक शकता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. बुधवाराक गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावस हजेरी लायतलो. तशेंच 11 सप्टेंबर मेरेन मान्सून सक्रीय आसतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसो.